ईश्वर महादेवाक नमन करूं आनी पंचेश्टांक नमन करूं रिपोर्टर भावांक येवकार काल निलेश काब्रालाची प्रेस कॉन्फरन्स पळयली. तितून स्क्रिप्ट बरी आशिल्ली पूण तितून काहीश्यो त्रुटी आशिल्ल्यो. फॉर एग्जाम्पल तेणी एक म्हटलें की बायपास हांगसर भोवमान जावपाक इम्पॉसिबल. बरोबर आसा तेजें इम्पॉसिबल पूण बायपास जावपाक न्हू. मदल्यान जो रस्तो वयता पळय तो जावपाक इम्पॉसिबल आसा. आतां इम्पॉसिबल तांकां कित्याक दिसता? आतां दोंगरा वयल्यान तेंच्यांनी रोडा खातीर बायपासा खातीर PWDन जागा एक्वायर केल्ली आसा. ऑलरेडी एक्वायर केल्ली आसा तेंचे कडेन आसा बट थंयच्यान ते व्हरपाक सोदिना. कित्याक थंय बिल्डर आसा, बिल्डरांचे प्लॉट आसा, तांकां त्रास जाता. तांकां त्रास जाल्ले तांकां नाका कित्याक तेंचे कडल्यान तांकां कमिशन मेळपाचें. आमकां त्रास जाल्यार जाता दुसरे कडल्यान. जे खाजन शेतांसून बायपास गेलो जाल्यार सागरमाला तितूनसून थंयसर डॉक घालपाचो जो तेंचो हेतू आसा म्हणजे कोल हाडपाक कोल ऑफ करपाक ताका इफेक्ट जातलो आनी थंयच्यानूय कमिशन मेळचें ना. सो हे दोना कडल्यानूय कमिशन मेळचें ना म्हणून तांकां तें इम्पॉसिबल दिसता. दुसरी गजाल स्क्रिप्ट आसा पळय ती पिरवळच्या आमदारां कडल्यान बीन बरोवन घेवची. कित्याक काल तेणी म्हटलें ताका खबर ना काळी माती कुणयन पडटा काय भोमान पडटा. ते एक्चुली काली मट्टी बीन न्हू ते प्रोनाउन्स कशें काळी माती तलवार काळी माती. तेणी म्हटलें काळी माती कुणयन पडटा म्हणून ते एक्चुली भोमान पडटा. आनी तेणी काल जो 3D प्लॅन जो प्रेसाक दाखयलो तो एक्चुली तुमी बारीक पळयलो आसतलो. तुमी तेजेर तो हालींच केन्ना तरी तयार केल्लो आसतलो. कित्याक ती माती बिती जी दाखयल्या ती एक्चुली जेन्ना गुगलाचेर बी तशी सर्च करता तेन्ना ती डल कशी दिसता बट तेजेर कशी दिसता एक म्हणजे फ्रेशनेस कशें आसता ते मातयेन फ्रेशनेस कशें आशिल्लें. म्हणजे हो केन्ना हालींच केन्ना तरी बेश्टो एक डुप्लिकेट केला आनी दाखयला. आनी ताका खर्च हें सुद्दां आमकां खबर आसा की ताका 2 लाख खर्च येयल्लो आसा. हे इतले डुप्लिकेट करचे पेक्षा म्हाका सांगन दिसता तेणी तरी रियलिटीन जरी ऑन ग्रावंड येयल्लो तो रिपोर्टरांक घेवन आनी पुलीस फोर्सूय घेवन येवपाचो आनी तांकां ऑन ग्रावंड येवन जरी रिपोर्टर भावांक जरी दाखयल्लें बाबा हें पळय अशें आसा हें तशें आसा तांकांय कळटलें आशिल्लें. ऑन ग्रावंड म्हणजे रियलिटी कितें आसा ती तांकांय कळटली आशिल्ली. तें तेणी केलें ना.
मागीर तेणी म्हटलें की आमी राजकारण करता. ताका सांगूंक सोदता की सपोज जरी असलें डर्टी राजकारण जरी आमी केल्लें न्हू नाल्यार हे घरा बसपाचें. आनी तेणी सजेशन केलें ते हिसपान म्हाका दिसता तो जरी अशें म्हणटा जाल्यार फुडें आमी विचार करतले राजकारणान वचपाचे. आनी लास्ट म्हणजे मुद्द्याचेर आमचो एकवट आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां जो मेरेन आसा तो मेरेन आमी लढत रावतले आनी आमी बायपासा खातीर लढत रावतले आनी बायपास 100% आमी हितून सक्सेस मेळटलें आमकां. आनी दुसरी गजाल जे गॅजेट आसा गॅजेट तेंच्यांनी काडला ते फाटी घेवचे पडटले आनी बायपास हांगासर घालचेच पडटलो आनी तो जातलोच. हेंच ताका सांगता हांव, वेट आनी वॉच, हें जातलेंच. माझे नाव किशोर नायक, हांव मोगचो नागरीक. आयज म्हाजी जी बायक वयता ती निलेश काब्राला वयता. BJP सरकार हो कान आसून भेड्डो आनी दोळे आसून कुड्डो, कळ्ळें तुका? किंवा BJP सरकार कान आसून भेड्डो आनी दोळे आसून कुड्डो. हे कित्याक लागून ते तुका सांगता. आमी हे BJP सरकारा कडेन 2008तल्यान सांगपाक लागलेले पयलींच्यान की हो रस्तो असो तुमच्या गांवांतल्यान जावपाक शकत ना म्हणून. तरी सुद्दां हे BJP सरकाराक हे आमचें आयकोंक येना म्हणून ताका आमी भेटो म्हणटा. आनी ही आमची बोम गांवची जी रचना आसा ती ताका दिश्टी पडटा, सदांच पळयता, तरी सुद्दां ताका ती दिश्टी पडना म्हणून ताका हांवें मुद्दम म्हटलें, आरे निलेश काब्राल, तूं केन्नाचो हे सत्तेचेर येयला? तूं केन्नाचो? आतां जी पळय इलेक्शन जालां तेन्नाच्यान तूं सत्तेर येयला आनी म्हाजी डेट ऑफ बर्थ इन 1969. तूं येयला आतां, तुका हेतूंतलें कांयच खबर ना. तूं फक्त जे ड्रॉइंगाचेर बी कितें आसा पळय तें तूं आमकां एक्सप्लेन करता. हांव सांगता तुका, 2010 जो आमचो लढो स्टार्ट जाल्लो तेन्ना हो मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक हो आमच्या वांगडा आशिल्लो आनी तेंच्यांनी आमकां सामकें खरेखर आश्वासन दिल्लें हो रस्तो असो जावपाक शकत ना म्हणून. आनी तेन्ना सत्तेर आशिल्ली काँग्रेस. आनी अशें आमकां ही आंदोलनां करपाक, मिटींग करपाक हे कोणें शिकयलें आमकां? हे मनोहर पर्रीकरान शिकयलें, श्रीपाद नायकान शिकयलें. मनोहर पर्रीकर तो मरोन गेलो, श्रीपाद नायक तो अजून मरोना, तो जितो आसा. तुका जर कितें विचारपाचें आसा तूं श्रीपाद नायकाक विचार. तेणें आमकां अशी आश्वासनां कित्याक दिली? कारण तांकां आमकां मतां आमची पुजोवपाची आशिल्ली तांकां. तो आमकां अशी आश्वासनां कित्याक दितलो? तेन्ना पळय तेणें आमकां तेन्ना फटयलें. तशेंच तुमी आतां गॅजेटचे जे नांवां घातलेलीं आसा पळय, जे नागरिकांची आसा तांकां तुमी अशेंच फटयतले. आमकां सांगलें तेन्ना तुमच्या घरा बिरा कांय वचना म्हणून. आतां वचपाक आमची काडली मरे घरा, तुमी काडली काय ना तुमी आतां. आनी तुमी इतल्या नागजरच्या लोकांक पळय तुमी आतां दिशाभूल करूंक सोदता पळय, कित्याक लागून? ते लोक कितें अनपड रे, ते अशिक्षीत. आनी तूं सांगता ना ती वचना, देवळां वचना, हे वचना. रस्तो कितें कितें एका सायडीच्यान जायना, ताका दोनूय सायडीची जागा जाय पडटा. तूं एक सांग म्हाका काब्राल, म्हाका जो करंट रोड जो आसा तेजी विड्थ कितली आसा तूं म्हाका सांग. तुवें आजून मेरेन मेजर केल्लें आसा? तुजे कोण तरी ते स्टाफ येता हांगासर, तुजी ते टीम येता आनी तो मेजर करता आनी वयता. तुका ते रिपोर्टींग सारकें दिना. तूं करंट रोडाची म्हाका विड्थ सांग कितली आसा ती. जाल्यार तुका हांव सांगता हे करंट रोडाचे कितले आसा. आनी ते प्रत्येक जाग्यार तुवें डिफरंट टायप तुवें ते नीस मारलेले आसा. एके कडेन चड, एके कडेन कमी, एके कडेन आनी चड, एके कडेन आनी मातशें कमी, मिडियम करता. तुवें थोडे वाटयला, थोडे वाटून हें करून. आनी तूं जे देवळां आसा पळय तूं टचअप करूना. म्हणजे कितें? लोकांक दिशाभूल करपाची ही तुजी कामां. आजून पर्यंत तूं 3 आनी 4 घरांचें उलोवन दाखयता, बाकीचें उलोवन दाखयता. तुका गट्स ना. हांवें तुका पयलीं सुद्दां मिटिंगेक तुका हांवें एक चॅलेंज दिल्ली. तुका जर कितें कापासता आसा, तूं देवळां वयता म्हणून आमकां सामकें हितून सांग, क्लियर कट सांग की देवळां वयता म्हणून. तुका ते गट्स ना. कारण तुका गट्स ना कित्याक लोक असो उठ्ठलो म्हणून. आनी आतां गजेटीचेर जी नांवां येयल्या पळय म्हणून लोक आतां उठलेलो आसा आनी ते सामके वेवस्थीत लोक आसा. आमकां तुमी फटयल्या, हांव 100% सांगता तुमी आमकां फटयल्या. हो श्रीपाद नायकान, हो मनोहर पर्रीकरान आमकां 10 फावटी सांगलें आसा, आरे बाबा हो रस्तो असो जावपाक शकता. तेन्ना काँग्रेस सत्तेचेर आशिल्लो आनी आमकां दिसतालें कितें हे लोक आमचे कडेन खरें उलयता अशें आमी तांकां समजल्लें. आनी आमी तांकां खरें मनांतल्यान तांकां आमी वोटींग सुद्दां केल्लें आसा आनी हेचो प्रूफ आसा आमचे कडेन. कारण श्रीपाद नायक हो आमचे कडेन पांडुरंग नायकाच्या घरा तो कितलेशेच फावटी येवन गेलो आता.
कितलेशे फावटी येवन गेला आनी ताका पूर्ण खबर आसा की आमची जी घरां आसा ती सेफ आसा म्हणून प्रत्येकाक. आनी आतां श्रीपांताय काय तोंडूच काय भायर काडिना. फुडले जे इलेक्शनाक लागून तो परत आतां प्रेस रिपोर्टराक दिता ना ही घरां आसा ती वचपाची ना. आपूण नितीन गडकरी कडेन उलयता कितले फावटी तूं उलयतलो, कितले फावटी तूं आमकां चॅलेंज करतलो. फक्त आमचें मन समाधान करपाक लागून तूं आमकां असली उतरां दिता. बस जेन्ना पळय योग्य वेळ येतली पळय तेन्ना तुमकां आमी धडो शिकयतले म्हणजे शिकयतलेच. हो म्हाजो तुमकां सामको फूल कॉन्फिडन्स सामको. बरें देव बरें करूं. हांव सुशांत नायक. काल जे निलेश काब्रालान जे प्रेजेंटेशन दाखयलें पळय न्ही ते एक म्हणल्यार तेंच्यांनी जे मिनिस्टर आसा पळय BJP सरकारान तेंच्यांनी फटींगपणाचो एक कळस काडला. म्हणल्यार ते आजुनूय म्हणटा फक्त 4च घरां वयता म्हणटा. आनी मेन थींग तेंच्यांनी ते प्रेजेंटेशन दाखयतना 2 रेड लायन्स आनी ग्रीन लायन्स दाखयल्या. पूण ते आजून सुद्दां डिक्लेअर करिना तो जो रस्तो येवपा आसा तो कितलो विडथाचो येवपा आसा तो. सो जे तेंच्यांनी आतां एनिमेशन जे दाखयलें पळय तितून लोकांक कितें म्हणून समजतलें. आनी ते म्हणटा आतां हे देवळा कडेन म्हणटा ते रस्त्याचे हे सायडीन ते कांय घेवपाना म्हणटा, लँड एक्विजिशन करपाना म्हणटा. पूण ऑलरेडी हे देवस्थानाची जी जागा आसा ती ऑलरेडी तेंच्यांनी लँड एक्विजिशनाक गॅजेटाचेर घातलेली आसा. ते खंयचे आनी ते सांगता आमी देवळाचे एक सेंटीमीटर सुद्दां जागा घेवपाना म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमचो प्रियोळचो माननीय मंत्री गोविंद गावडे त्याने आतांच प्रेस कॉन्फरन्स केला. म्हणल्यार ही वॉज व्हेरी इम्प्रेस वीथ वॉट एवर दॅट काब्राल हॅज प्रेजेंटेड. पूण जेन्ना तो हांगा देवस्थानाक ग्रामस्थां मेळपाक येयलो, आमच्या उलोवक तो येयलो हांगा मेळपाक, तेन्ना ग्रामस्थां तेणें कितें सांगलें आपूण लोकां बरोबर आसा आनी लोकांक कितें जाय तेजे बरोबर आपूण आसतलो म्हणून. म्हणल्यार बायपास आमी लोकांनी ताका सांगलें बायपास म्हणून. आनी आतां तो स्टेटमेंट करता बायपास काडपाक शकना म्हणून. जेन्ना तो देवा फुडें आमच्या सातेरी देवी ग्रामदेवी तेजे मुखार तो सांगता ग्रामस्थां जर बायपास जाय जाल्यार आपूण तेजे विचार करतलो म्हणून. आनी आतां विदीन 10 days ही चेंजींग इज वर्ड्स. म्हळ्यार हे राजकारणाचेर आमी विश्वास कसो दवरपाचो. हे आयज एक उलयता म्हणल्यार रात गई बात गई त्या प्रमाणे. आयज एक उलयतले फाल्यां दुसरेच उलयतले. 10 दिसांनी आतां तो पलटी मारता. म्हणजे हेंच्या मनान कितें फोर्सफुली तो जो आतां हायवे जो वायडनींग करपाचो तो हांगाच करपाचो तेंच्यांनी मनान पक्के केल्लें आसा. मागीर तेका लागून हे गरीब लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम येयलो पळय तेंकां कांय पडोन गेल्लें ना. तेंकां फक्त फुडलो तेंचो अकाउंट्स बॅलन्स कितलो वाडटलो तेजेरूच ते विचार करतात. अरे जेन्ना तूं देवा मुखार सांगता आपूण लोकां बरोबर आसा, अरे लोकांचे प्रश्न ते सोडात बरे. जी आतां तुमी गॅजेटाचेर आमचें नांव वता तेजेर तुमचें कितें सोल्युशन आसा तेजेर तुमी कितें सांगपाक शकता. तुमी कांयच सांगकूच ना. तुमी म्हणटा आतां काब्राल परत काल सांगता आमी ऑलरेडी ते ग्रामसभेक आमचे ऑफिसर धाडले म्हणून. खंयचे ग्रामसभेत ताणें दाखयले ते सांगचे. पंचायती कडल्यान रिकॉर्ड्स घेवचो. ग्रामसभे सगळे ग्रामस्थ तेन्ना सायन मारलेले आसतले न्ही. आनी ते PWDचे ऑफिसर कोण येयले तेवूय कळटलें ताका. बेश्टें कितें तें प्रेस कॉन्फरन्साक बेश्टें कित्याक ती बायट कित्याक दिता. नाल्यार एक तरी तुमगेलोच मनीस बरो तो सरपंच ताका आपय आनी तेजे कडल्यान क्लियर कर आमी खंयचे ग्रामसभे आमी प्रेजेंटेशन दाखयलें तें. बेश्टें नाका तें सांगू नाका. आनी आतां तुमी म्हणटा हें आमी जेन्ना 3D एनिमेशन हांगा विजय सरबीन जेन्ना मिटिंगेक येयल्लो तेन्ना सांगतालो लोकांक 3D प्रेजेंटेशन दाखय म्हणून. तो तुमकां जेन्ना तेणें हें सांगलें तुमी 3D एनिमेशन दाखया म्हणून ताका लागून आतां म्हाका दिसता लास्ट 15 days तेंच्यांनी हो तयार केलें फक्त दिशाभूल करपा लागून लोकांची. तुमकां जर तुमच्या मनान धर आसा अरे बाबानो विचार करा रे विचार करा. अरे गरीब लोकांचे ते श्राप घेवं नाका. आनी गरीब लोक जे आसा पळय तेंची चडशी श्रद्धा आसता ती तेंचे ग्रामदेवाचे आनी जो राखणदार आसता तेजे आसा. तेंच्या मनान ते चिडकीन जर देवाक बी सांगणें केलें न्हू जाल्यार ते आनी तुमी ते पापान पडो नाका पळयात. हांव परत एकदां तुमकां सांगता हेजे विचार करचो तुमी. लोकांक बायपास जाय जाल्यार बायपास दियात बरें. तुमचें कितें वयतलें तुमचे ऑलरेडी अकाउंट्स फूल आसा मरे. आमच्या गरीब लोकांचे
तुमकां त्रासान घालून कितें मेळटलें सांग पळय. तुमचे भुरगीं बाळ बरे भाशेन बरी जगतली मरे. आ तुमचे कडेन आमी गॅजेटाचें नांव येयलें पळय तेंचे कडेन तेजे आन्सरूच ना तुमचे कडेन. तुम्ही म्हणटा आमी मातसो सर्वे नंबरा सगळीं नांवां येयले ते घालचीच पडटा म्हणून. ओके घातली तुमी, पूण हेजे फुडलें सोल्युशन कितें. तुम्ही जर ते थोडोच जर जागो घेता जाल्यार बाकीचे ते आतां गॅजेटीचे नांव ते तुमी डिनोटिफाय कशें करतले ते लोकांक सांगा मरे येवन. आनी ते डिनोटिफाय करून दाखया मरे तुमकां कापासदार आसा जाल्यार. बेस्ट स्टेटमेंट करता. आमी तुमकां सांगता आमी तेन्ना बायपास मागला न्हू लोकांचो विचार तुमी डिस्कस करा मरे. आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेजे अजून सुद्दां स्टेटमेंट कांय करिना. जेन्ना तो बाणस्तारी येता मार्केटाचें ओपनिंग करपाक तेन्ना फक्त आमी ओपोज करता म्हणून आमकां तो क्रूक मेंटॅलिटी म्हणटा. अरे मेंटॅलिटी कसली क्रूक मेंटॅलिटी म्हणटा. तुमकां जर मतां मारली जाल्यार आमी बरे न्हू आनी तुमचे जर आमी अशें कितें ओपोज केलो जाल्यार आमची क्रूक मेंटॅलिटी. वॉट इज दीस. तूं एक शिकलेलो मनीस मरे आनी आमचो मुखेली तूं गोंयचो. अशें लोकांक गरीब लोकांक कितें म्हणपा ते तुवें कितें म्हणटा तें तर सारकें म्हणा मरे. आं देव बरें करूं. राजन नायक दोनसोट ग्रामस्थ. म्हाका कापेलाक एक सांगपाचें आसा. जे तेणी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन जे दाखयलें पळय आशिल्लें बरें पळोवपा सारकें आशिल्लें. भरपूर जाणांनी पयलें आसतलें आनी तुका सांगलां आसतलें तुवें बरें केलें बरें दाखयलें. पूण आमकां हें सगळें वेस्ट ऑफ मनी कशें दिसता. कित्याक तुवें पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दाखयलां तितून सगळ्यो लायनीच मारल्या. हे लायनीन कांयच तितून कळना की क्लियर कळना की बाबा खंयची घरां वयतली खंयचें कितें वयतलें तें. तुवें लायन आमकां एकदां तुवें सांगलेलें आमी बायपास दाखयल्लो तेन्ना की ह्यो लायनी मारल्यो म्हणून प्लॅन जायना. तुमी लायनी मारून प्रेजेंटेशन लायनी मारल्यो म्हणून प्लॅन जाता तुमचो तयार. हो लिगल प्लॅन तुवें दाखयलो तो. खरें तर म्हाका दिसता तुवें हें पळय कितें आहा तें बंद कर. तूं परतून एसेंब्ली घे आनी गांवचे हे लोक पळय रस्त्यार येतले पळय न्हू तांकां मारून उडोवपाचें ते एक कितें पास करून घे. मारून उडयल्यार काय जावचें ना म्हणून. कित्याक आमी बायपास दिले शिवाय आमी फाटीं सरचे ना. हो बायपास आमकां कसोय तरी जायो. आमची देवळां रस्त्याक तेकोन आसा. आमी हांगसरल्यांतल्यान रस्ता खंयचेच कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचे ना. कित्याक आमकां आमची पारंपारीक जें कितें घडटा तें आमकां अशेंच रस्त्या वयल्यान करपाचें आहा. तुमकां जाय ट्रान्सपोर्ट खंयचे कंपनीक कित्याक दिवपाक जाय पळय न्हू तो तुमी दुसरे कडल्यान दिल्यार जाता. आमची भोमान एरिया रेजिडेन्शियल एरिया ही आसा ती सोंपत येयल्ली आसा. आमकां रावतलो जाल्यार जागे ना. तुवें ते जागे दाखयल्या पळय न्हू ते मसण तूं दाखयता पळय ते लोकांक दितलो पळय 4 घरां पळय 4 घरां ते लोक ना रे. आं ते रावतले ते लोक न्हू तांकां मसणान व्हरून मारतलो. जागे आहा न्ही दुसरे. तूं दाखयता पळय ते एक्वायर करून तांकां दितलो. थोड्यांक शॉपां व्हरून दितलो. इलिगल शॉपां ही 60-70 वर्सां जालीं लोकांक पोसता हांगासर. लोकांचे सगळे घरान अन्न वयता ते हे शॉपांतल्यान वयताले. आमकां हे नाशिल्ली शॉपां नाशिल्ली लागीं. हीच शॉपां आसा पळय न्हू 60-70 वर्सां जालीं. म्हाजे हितून तरी हांव आयकता ते हितून लोकांच्या हर एक घरान अन्न वयता ते शॉपा वयल्यान. ही शॉपां तूं म्हणटा काल पयर बांदले म्हणून आनी तांकां व्हरून बसणीन मारतलो. ते कोण येतलो व्हरोंक तेंगेलें कितें. आनी जी घरां 4 दाखयता पळय तूं 4 घरां उरता 4च घरां मोडटले आमी. तांकां व्हरून तूं जागो दिवंक सोदता पळय न्हू ती मसण. ते नाल्यार गांवान यो आनी विचार जागे खंयचे आहा ते कसले आहा ते हांगासर. ते मसणांत लोकांनी रावपाचें हांगासर देवाच्या जाग्यान बऱ्या जाग्यान आसा ते सोडून लोकांनी कित्याक वचपाचें. कित्याक म्हणून कितें तुमी बरें करतले लोकांचे. आमकां हो बायपासूच जायो आनी आमी बायपास दिले शिवाय फाटीं सरचे ना. तुमी मारूंक बुलडोजर केल्यार सुद्दां जाता आमकां. आमी रस्त्या वयल्यान कडेन सरचे ना. हो बायपासूच करून घेतले. थँक्यू. काम ना 4च घरां वयतली. 4 घरां गेले जाल्यार बाकीच्या कशे त्रास जातले तुमकां खबर आसा गो. तुमी हांगा येवचे आनी दाखयचे आमकां बाकीच्या लोकांक कशे त्रास जावचे आनी तें सांगचें. आतां बायपास काडून मेळना आमकां तेणें आतां नोटिफिकेशन काडली खंयची गॅजेटाचेर. इकडे शेतांतल्यान बी घाला आनी दाखया कोणाचें ऑफिसान आहा तें तिवूय घाला गॅजेटाचेर. पळय कोण ऑफिसान हाडटात ते तुमी करिना. फक्त हांगासर एका सांगप तेका सांगप आनी सगळें जावप. आनी मागीर हें दितलें तें दितलें म्हणटा. हांव आतां रिटायर मनीस म्हाका आतां 71 इयर्स. सांग्यार फावंडेशन मारलेलें डॅमाक तेन्ना हांव आसतालो थंय. 52 वर्सां जालीं. तुमचे बापूय मेले भुरगेय मेले आतां नातूय झगडटा. अजून तुमी कितें तुमी आमकां कितें दितले.
हे आमी भाटकराच्या भाटांनी आमी रावता आमचे कडेन दुकुमेंत ना खंयची कागद घेवन वचपा तेंचे फुडें आनी तुमकां जर ती जागा नाका जाल्यार तुमी पयशे खंयचे दितले आमकां कशें म्हणून दितले तुमी तेजे मात्तूय तुमी विचार करना म्हणजे आमी बारीक लोक आसा आमकां तुमी सपोर्ट ना म्हणटा आनी कोण ना म्हणटा म्हणजे कितें करपाचें आतां 11 आमी 2010 लागलेले रोड नाका रोड बदल्यान नाका म्हणून बायपास तो काडलो तोय तुमी कॅन्सल केलो म्हणजे तुमी फक्त तुमकां जाय तें करूंक शकता फक्त तुमकां मतां जाय तेन्ना आमी जाय पडटा आतां आमकां शक्ती ना घरां बांदपाक जाय आनी कितें करपाक आतां तुमी गरिबाच्यान खंयच्यान बरें करताले पुर्तुगेजान सुद्दां लोकांक त्रास केले ना भाटकारांनी त्रास केले ना आमी रावता ते स्वताच्या भाटान तुमी आतां आमकां सांगता ते पयशे व्हराक म्हणून खंयचे पयशे व्हरपाचे तुमी दिल्ले आहा ते आमकां थंय भाटां जावं घरां तुमी दिल्या बांदून आमकां खंयचे पयशे व्हरा म्हणटा तुमी तुमकां जर अशी हिंमत आहा जाय जाल्यार सगळ्या गांवाक लागता तितल्यांकूय घरां बांदून दियात मागीर आमचे काडाक आमी ओके आसा तुमकां ताकद आसा जे कोण तुमकां लागता तितल्यांकूय काडाक हांगा एक आनी बांदून दियात आनी शिफ्ट करात आनी मागीर तुमकां जाय तो रस्तो करात आमी हाडना ऑब्जेक्शन ये सांगाल तुम्ही आता फुडें आनी कितें करतली भुरगीं आमच्या आवय बापायन कांयच करूं म्हणटलें आमच्या सांगा येवन कित्याक तरी सांगा ते म्हणटा कोण ना आमी कोणी येना म्हणटात ते सदांच म्हणटा संजयच उलयता तुमी उलय आतां तुमकां कळपाक जाय कशें जे आतां आमकां पळय तो सांगता पळय न्हू आतां हे मंत्री कोण आहा पळय न्हू आमकां पडकयता म्हणजे कितें आमी कितें लोक अनपड आहा आ आमी हांगा अनपड ना कोण सगळो लोक शिक्षणी आहा सगळ्या लोकांक कळटा आमकां तुमी जो पर्यंत बायपास दिना न्हू आमी तो पर्यंत हालची ना हांगासू सगळ्याक आमी सगळी एक मूड रावतली आमी सगळी एकी कडेन आमकां कोणाचें हें हे तर कितें खुर्चेर बसले म्हणून कितें व्हडलें जालें खुर्चेर बसता आसतना जो जसो लोकां कडेन मागोंक येता भीक मागोंक येता पळय न्हू तशें तुमी आमकां तर आयज तुमी दिले जाल्यार आमी तुमचे कडेन आयज हें करतले मतां मारतली नाजाल्यार तुमी आमचे कडेन येवपाची गरज ना व्हडलीशी आमकां गरज ना तेंची आ आमकां बायपास म्हणटा ते बायपास दिवनी आमकां तेणी उलय गो आम्ही माझे नाव शांता आम्ही इलेक्शन आम्ही आमची गॅझेटा खातीरच लढतली गॅझेटाच्या नांवात जोपर्यंत आमकां सारकी करेक्ट दिना पळय न्हू तोपर्यंत आमी फाटी पडचे ना आमकां जाय बायपास आतां हो गोविंद गावडे पळय सांगता पळय न्हू हो तेका हांगा देवान हिम्मत दिवंक ना हांगा देवळान येवन सांगपाक आमकां लोकां मदीं ताका हिम्मत ना सांगपाक तेका आमकां अशें थंय फाटल्यान कितें गजाली सांगता कितें काणयो सांगून कितें न्हिदोवपाचें आहा लोकांक तेज्या भुरग्यापणाक न्हिदोवनी ताका तुमकां जाय आमकां जाय बायपास तो गोविंद गावडे सारकें करीता सगळेच श्रीपाद नायकानूच करूंक जाय ते कित्याक आमकां त्रास करता हो लोकांक हांगा तुमकां येवन गांवान सांगलेलें जाय मंत्र्यान हे सगळें जें कितें काल तेणें सांगलां पळय तें तुमकां गांवान येवन सांगलेलें जाय आमकां देवळान हांगा सांगपाचें आयज जर खरे फोंडान घातले लोकांक जाल्यार गोविंदान घातले हांगा गोविंदान श्रीपाद नायकान सगळ्यांनी हांगा येवन हांगा सांगपाचें आमकां सगळे आता काल जे काणयो सांगता फाटल्यान ह्यो काल जे प्रेझेंटेशन हेणे काब्रालान पळय दाखयला न्हू फोटीन बाबा रे तुजे कडेन जर जमना जाल्यार राजिनामा दी आनी घरा वच कोण ते तुका सांगता ते 1-2 लाखाचो चित्र करून हाडला आनी ते खंय तरी एका ऑफिसान बसून जो लोकांक दाखयता अरे तुजे कडेन कापास्तादूच ना ह्या गांवान येवपाची जाल्यार कित्याक PWD घेवन बसला तूं गांवान यो हांगा तुका आमी केन्ना सावन आपयता गांवान यो सर्वे कर कितले मिटराचेर रस्तो येता कितें वचना गोविंदाकूय सांगता हांव पयलो आमदार ह्या गोंयान ह्या गोंयान गोविंदाक रिप्लाय दिता जर तर गोंयान आमदार जर मेळ्ळो जाल्यार गोविंद मेळ्ळो कित्याक आयज तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत गांव पिड्यार जाता जाल्यार हो मजा पळयता आमकां डिवायड करपाची ट्राय करता आयज तेणें आमच्या बरोबर रावपाक जाय आसलो तो मनीस आयज खंय तरी आमकां डिवायड करून काबार करूंक सोदता अरे लज धर रे हांव म्हणटा खंय तरी लज धर ते काब्रानाक सोडला थंय उलोवपाक जेका हेची बी खबर ना
काळी माती भोमान पडटा काय कुणय पडटा ती खबर ना. ह्या लायनीक ती पंचायत येता काय ना ती खबर ना. हा पंचायत एक्वायर करनासतना खंय तो रस्तो करता तुका हांव विचारता तो ह्या लोकांकडे येवपाक तुका दिसले कितें एक तुजे सादले ते बायोमेट्रिकल दादागिरी करून हांगा हुकुमशाही दाखोवन तुजी जी कापासतात दाखोवन तुवें पळय आमचेर घातली. दुसरो एफर्ट करतलो तूं रस्तो आनी तिसरो सागरमाला घालूंक येयला हांगा. हे बोमकार आयज उठलेले आसा. तुका एक चेतावणी दिता हेच्या फुडें तुजे कांयच शिजचें ना. हे लोकांक विचारून जर तुवें रस्तो हांगा घातलो अरे प्लॅनिंग सांग रे म्हाका. प्लॅनिंग कितें आसपाक जाय आसलो पयलो. जे चित्र आयज तुवें दाखयता तूं आमकां ते चित्र पयलें दाखोवंक जाय आसलें. हो रस्तो घालच्या पयलीं जो गॅजेटार ह्या सगळ्या लोकांक तुवें घातला पळय त्याच्या पयलीं हे प्रेझेंटेशन जावंक जाय आसलें. तुवें हे मंडपाक येवंक जाय आसलो. तो गॅजेटार रस्तो येवंक जाय आसलो पयलो. तूं डायरेक्ट काडटा 6/1 6/2 घालून सगळ्यांची घरां एका गॅजेटार घालता. तुका विचारता काय वचना जाल्यार आयज मालकी हक जेन्ना नॅशनल हायवेच्या हेजेर वयतलो तेन्ना तुमी उरतले हांगा तांकां वाचोवपाक. आयज तूं जो सांगता 60 मिटराचो रस्तो मेजून दाखय हांगा येवन म्हाका. ह्या स्पॉटार येवन 60 मिटराचो रस्तो खंय वयतलो तो म्हाका दाखय. टोटल दाखय. तूं जर सांगता काब्राल बाब 1991 जर तुमी एक्वायर केल्लो आसा जाल्यार तुमचो जो सीएम 2002 आसलो 91च्या उपरांत 2002 येता त्या टायमार तेणें बायपास कित्याक काडलो. जेन्ना हो स्क्रॅप जालो तेन्नाय तुवें हो बायपास रिजनल प्लॅनार कित्याक घातलो. संजय आता सरकारान डायरेक्ट तुमकां सांगलेलें आहा की हे सायडल्यानूच येतलो. हेजो बायपास तांकां शक्य ना म्हणून इम्पॉसिबल म्हणून सांगला. आता तुमचे कितें दादागिरीचो सरकार हो. तेणी कितें कांकणां घातल्या लोकांनी. आणि एक असं जेन्ना गोविंदाक तुमकां सांगलें की आपूण बायपास तुमच्या वांगडा करपाक रेडी आसा पूण तुमी एक करा जे लोक तेवटेच्यान तुमी सायनी घेया की लिगल मॅटर घेया ते लोक ओपोज करप तसो तुमी प्रोसेस हांव ताका विचारता हे उत्तराचे ताका हांव विचारता आमकां घालता आसतना हांगासर तुका आयकुलो ना हांगा रस्तो घालता आसतना तुका खबर नासली हांगा एज्युटेशन जाल्लें म्हणून. हे रस्त्याचेर हो रस्तो स्क्रॅप जाला म्हणून तुका खबर नासलो. 2011 ह्या लोकांक कायदेशीर नोटीस येवन हो स्क्रॅप जालो म्हणून तुका खबर नासलो. परतो हो अलायनमेंट घालता आसतना सुदिनान विचार केलो काय ना. कोणें सांगलें सुदिनाक होच रस्तो वयर घालपाक. तेन्ना आमकां विचारलें कोणें बाबा हांगा घालता आसतना कितें जातलें तें. आयज ही 4 घरां म्हणटा आसतना आनी घरां लागची ना हेजो हें दिता तूं 60 मिटराचेर. आयज सती देवस्थान ते काळी माती पर्यंत तुमी लिपोवन कित्याक दवरला. आयज जी एक्विजिशनान आसा ती जागा आयज थंय काब्रालान सांगलें ही जी जमीन आसा तेजे हकदार आमी ना म्हणून. तुका तुज्या माथ्यार दिला ही जागा देवस्थानाची काय कोणाची ते सांगपाक. अरे तूं जर खरी PWD सांबाळटा जाल्यार तूं हांगा येवन सर्वे करतलो आसलो. हे लोकां बरोबर चर्चा करतले आसले आनी मागीरूच तो रस्तो प्लॅन करतले आसले. कित्याक इतली वर्सां फक्त बोमाचो हे आसा म्हणूनच हो रस्तो उरतालो. तेन्ना हांगा सविस्तर चर्चा जावंक जाय आसली. हांगा ह्या लोकां समोर लोकांक घेवन विचार जावंक जाय आसलो. तेन्नाच हो प्लॅन करपाचो तुमी. आयज सगळें केलां आनी आतां तूं 3D एनिमेशन दाखयता. तुमची तयारी हा समज तर सरकार हांगासर येयलो सरकाराचे मनीस हांगासर येयले जाल्यार तुमची तयारी हा चर्चा करपाक. चर्चा करपाक आमी केन्नाय उबे आहा. पयलो आमी चर्चा केन्ना करपाक आसा जो आमकां गॅजेटार जे हे हाडल्या ते एक्विजिशन प्रोसेस स्क्रॅप कर आनी आमच्या बरोबर चर्चा कर आनी तेजेर सविस्तर तोडगो जो तुमी चुकल्या तो सविस्तर चर्चा काडया. तुमी हांगासर बायपास कोल्ली मेला आनी बोमा जेन्ना बायपासाचो प्रपोजल येयलो तुमी हे प्रपोजलाक ट्राय कित्याक केली ना हो आमचो पयलो प्रश्न. अरे जेन्ना हांगासर स्क्रॅप जाल्लो बायपासाक हें केला तेन्ना दुसऱ्या सायडीच्यान जर तर हे जाग्याचेर हें काडटा आसतना 10 कोटी जर लागता बायपासाचेर कितले लागता तेजी सविस्तर चर्चा जावंक जातली.
हांव सांगता 2 मिटराचो बसून जर अंतर जालो, हांगा 10 कोटींक जर रस्तो जाता, ते सायडीन 10 कोटींक जातलो, ते सायडीन 10 कोटींक जातलो. स्टिल्टाचेर काडटा जाल्यार कोणाक त्रास करनासतना जर तुम्ही परवरीच 8 कोटी घालून रस्तो करूंक शकता. हे कितें गरीब लोक समजले, मागासलेले लोक समजले आनी अशें धरले गोविंदान कितें ते बायोमेट्रीक तो प्रोजेक्ट घातलो तसो दादागिरी करून हो प्रोजेक्ट घालतलो आनी तूं सादयतो म्हणून, आनी तेज्या उपरांत ह्या लोकांक सगळे बेघर करून हांगा तेका ऑपोज करपाक सागर मालाक कोण उरचे ना हे करून तुम्ही ह्या लोकांक सगळे बेघर करूंक सोदता. जर तर हांव सांगता म्हाजें एलिगेशन आसा, आयज ही जावन आसा बीजेपी सरकाराची बामणशाही, भाटकारशाही कित्याक म्हणटा हांव, आयज जी कुळाकारां आसा, जी भायर आसा ती एक्विजिशनाक कित्याक येयली. जर तर 4च घरां वयता जाल्यार आमचे नारायणदेव जे वयर आसा थंय एक्विजिशन कित्याक येयले. हेंची घरां जी कितलेशीच मिटर भायर 60 मिटराचे भायर आसा ती एक्विजिशनाक कित्याक येयली. हेजें उत्तर पयलें आमकां दिवपाक जाय. पयले जे मिस्टेक तुमी केल्या ती फाटी घेया आनी मागीर ह्या बोमकारांक चर्चेक घेया. एक्विजिशन पयले स्टॉप जावपाक जाय, तेन्नाच आमी मागता आमी चर्चेक येतले आनी सविस्तर आमी रस्तो काडपाचो हे सगळो हकदार आमी न्हू. हे जे NHI आसा पळय तेंची टीम हांगा येवपाक जाय. तेणी हांव चॅलेंज मारता, हे जे आमकां फटयता खंयच्या तरी हेका लागोन तेका हांव चॅलेंज मारता. NHIचे जे ऑफिसर्स आसात ते हे स्थळान जर येयले, हांव सांगता 1 मिनटा भितर ते सांगतले हांगा रस्तो जावंक शकना म्हणून. आनी हांव सांगता हो जो रोड आसा म्हाका खबर आसा कितें तो, नाजाल्यार तेणी येवन सांगचे. हो रोड येता फिलिंगेन येता, तेजे 6 फीट म्हणजे 6 फीट उंचीर येता आनी तो 6 लेन येता आनी तो आमच्या गुडाच्या वयर वयता. सर्वीस रोड आसा तो हेका तेकोन वयता, हो गुड आमचो वयता ना म्हणटा कोण. हांव सांगता सती देवस्थान तुम्ही म्हणटा तुमच्या हितून आसा जाल्यार ते सती देवस्थान आमकां महादेव सातेरी तशीच जे नागदरकार देव आसा त्याच प्रमाणे आमकां तिजोय तितलोच हे आसा, मोग आसा. हे सगळे सांबाळपाक करता. आमी घरां सांबाळपाक आयज लढना, हे तुका क्लियर करूंक सोदता. तूं 4 करून लोकांक भडकोवंक सोदता. आमी 4 घरांचेर झगडना. आमचें अस्तित्व हे बोमचें आसा ते दवरपाक झगडटा. जी आमची काल्याची परंपरा आसा, जी आमची सगळे कल्चरल जे कितें आसा, ही आमची सोबीतकाय आसा, आमची माडयो म्हण आनी कितें जे कुळाकारांनी भरलेले आसा, जे कितें आमची ही बोमची इल्लीशी सोबीतकाय आसा ती राखपा खातीर झगडटा. परत येता आनी 4 घरांच वयतली हे आसा पळय ते बंद कर, खंय तरी एक्विजिशन स्टॉप कर आनी मागीर आमचे कडेन चर्चेक घे आनी जी मिस्टेक केल्या पळय ती सुदर. कितें मागणी आहा ते एकदाच सांगच्यो. आमची एकूच मागणी आसा जी आमकां बीजेपी सरकारान आमची मागणी एकूच आसा जी आमकां हक्कान मेळपाक जाय. आमी कितें झगडटा ते लॉजीक आहा तेका. जर तर आमी लॉजिकाच्या भायर वयता जाल्यार तेणी येवन आमकां सांगचे तुमी रॉंग आसा. आयज खंय चर्चेक आपयले जाल्यार ते येवपाक तयार ना. हेजें कारण कितें तो, हेजें कारण अशें आसा की ते फॉल्टी आसा. हो जो प्रोसेस आसा जो पळय काला करता, कालाची फायल आसा, ती कालाची फायल सारकी प्रोसेसान येवपाची आसता. ती कालाची फायल लिपयता कित्याक ती काला फायल घेवन यो. ती नाका आसलेली बंडलगिरी दाखोव नाका आमकां, नाका आसलेली ते कोणीय दाखोवंक शकता. ते जे तूं दाखयता पळय तितून तुका आसतालो तुजे कॉमेंट्स पळय रे, एक तरी तुका कॉमेंट बरो येयला. आख्ख्या गोंयभर तुका ते हेजेर प्रेझेंटेशनाचेर आसता. ते जे प्रेझेंटेशन दाखयला पळय ते केजीक शिकता पळय ते भुरग्यांक दाखय. हे लोकांक न्हू, हे लोक शिकलेले आहा, हे लोकांक कळटा. आनी हे लोक एक कोण तरी भडकयता म्हणून भडकलेले लोक न्हू, हेंकां सगळें कळटा. एकदां फटवले, 2दा फटवले, आतां फटवचे ना. आमकां फटयले वयले हेजेर. पयलीं आमची जागा सगळी गव्हर्मेंटान युनिव्हर्सिटीक म्हणून घेतली आनी तेजी सगळी नासधूस करून आयज हे बोमकारांक ते सगळे प्रदूषण खावचें पडटा. आयज आमचे कडेन इल्लीशी जी जागा उरल्या ती खाव हे भस्मासूर आतां बीजेपी सरकार येयला आनी ती काबार करूंक सोदता. जे लोक हे सुशेगाद आसा तांकां आयज खंय तरी टेन्शनान घातल्या, तांकां खंय तरी बेकार करूंक सोदता. आयज खंय तरी तुमी सांगता आमकां थंय जागा दितले. अरे ते दीपक ढवळीकर जेन्ना हांगा मंत्री आसलो तेणें ही कन्वर्ट केल्ली आसा इंडस्ट्रियल झोन म्हणून. ही आमी कितें पिशे ना, आमकां व्हरोन इंडस्ट्रियल झोनान कितें प्रदूषण खावंक व्हरता. आमी आसा ते सुशेगाद आसा. आमी ही भुमी आमची दिवचे ना, आमचे बॉम्ब पिड्यार जावंक दिवचे ना. आमी मरा पर्यंत लढटले. आनी आयज ही जी मूठ आसा तूं समजची आमकां हेवटेन तेवटेन नाटकां करून हे करतलो म्हणून. हे जे दोगूय ऑपोजिशन आनी हो जो गोविंद आसा दोगूय मेळ्ळेले आसा आनी हे लोक आमकां काबार करून उरतले. हेजी आमकां जाणीव आसा.
डिमांड आमचो एकूच आसा, निमाणी चेतावणी ह्या सरकाराक ह्या बोमकारा कडल्यान निमाणी चेतावणी. आयज जे गोंयान तुम्ही चलयला, जे सगळे कडल्यान जे तुम्ही आयज काबार करूंक उठल्या, ते लोक आयज सगळे एकठांय येवपाचे आसा. अरे शादूर जाया, गोंय पेटच्या पयलीं शादूर जाया. ही जी वेव गेल्या ती बोमच्यान गेल्या आनी उजो पेटयल्या शिवाय रावची ना. आयज खंय तरी तुमचें अस्तित्व तर गोंयान दवरपाचें आसा. आयजूच तुमकां एक चेतावणी दिता, खंय तरी सुधरा आनी हेजेर विचार करा, नाल्यार येता त्या प्रसंगाक आन्सर दिवपाक उबे रावा. दोन उतरां उलयता. जे आमचे भाव सगळे हांगा जमलेले आसा, तेन्ना तुमकां पत्रकार भावांकूय म्हाजी विनंती आसा, तुमी वेवस्थीत तांकां पावोवचें. म्हणजे आमचें कितें आसा, पयलें गोंय स्वतंत्र जालें, पयलेंच सांगता तुमकां, गोंय स्वतंत्र जालें. पूण 1 वर्स स्वतंत्र जावन 1 वर्स मिलिटरीन गोंय चलयलें. 72 73 इलेक्शन जालें. भाऊसाहेब बांदोडकार येयलो, तेणें महाराष्ट्राचो सपोर्ट घेतलो. महाराष्ट्राच्या सपोर्टाचेर MG पक्ष हांगासर स्थापन जालो. ते स्थापन जाले उपरांत बांदोडकारान कूळ कायदो गोंयांत हाडलो. शिक्षण हाडलें. हांगा पयलीं 10वी शिकताले तांकां हांगा एग्जाम फक्त शिकयताले, एग्जाम हांगा दिवपाक मेळनासली, महाराष्ट्रान वयचें पडटालें. भाऊ साहेबान 10वी 11वी 12वी आनी शाळा पर्यंत हांगासर कॉमर्स केली. हांव सांगता तांकां, हे आतां आमदार आसा तांकां, भाऊ साहेबाचे पांयां धुयात, ताका फुलां घालूं नाकात, तेजे पांयां धुया आनी उजी पिया म्हूण सांगता हांव ह्या आमदारांक. तेजी म्हायती घेया, ताणें गोंय राखपाक कितके प्रयत्न केले ते, तेजे कितकी संकश्टां येयली, पूण त्या एकठांय संकश्टाक तो हें दिना, सगळ्यांक फाटी मारून दिले. आनी आतां हे फुडें सरल्यात दीद आमकां खावपाक गोंयकारांक. त्या नेरून सांगलेलें की गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचेच आसूंदी म्हणून, महाराष्ट्रान लिंक करूं नासलें. हे गोंयकारांचेच आसूंदी सांगलेलें. हे वताले दिल्ली विकता. आतां हे भाव आमचे कितें करतले, दिल्लीक रावतले? तुमी सांगा पत्रकार भावांनो, हे दिल्लीक वचपाचे न्ही? हेचे कोणूच उत्तर दिना. ते फक्त लॉलीपॉप सोदता आतां एसेंब्लीत, एकटोय प्रश्न करिना. त्याला प्रश्न तुम्ही ताका विचारा. आतां कोण जे आमदार आहा पळय हो बांदाड्याचो, ताका विचारा. आलेमा बाब म्हणटा ताका, काबराल बाब सॉरी काबराल बाब म्हणटा ताका. अरे बाब म्हणटा, हांव बाब म्हणटा. त्या साश्टीचे लोक सगळे बाब म्हणटात ताका. जाणा, साश्टीचे लोक सगळे बाब म्हणटा, म्हणजे हांवूय बाब म्हणटा. ते भावा साश्टीच्या लोकांनो, भावांनो आनी भयणीनो, हे लक्षात घेयात. तुमचो बाब हांगा कितें करता तो. आमकां जाय बायपास, आमकां जाय बायपास, आमकां जाय तो बायपास. इतके हीच हांवें तांकां बरी दिसता. इतक्या सगळे गोंयांत तेजे सेपरेट काडले मरे बायपास सगळे काडले मरे तेंच्यांनी. आनी हे बॉम्बूच बरें दिसता तांकां सुंदर. हांगा चॉकलेट लागल्या, हो बोमा सुंदर गांव न्हू, हे बॉमात चॉकलेट लागल्या. हांगाच कित्याक करिना ते बायपास? हांगासर बरी मोठी चॉकलेट आहा दिसता म्हाका, म्हणून करिनात ते. तुम्ही तेंची मुलाखत घेया. हांगासर बोमान अशें उलयता म्हणून सांगा तांकां. तांकां तर म्हायती येना. देवस्थान करता, देवाक पांयां पडटा, देवाचे दर्शन घेता आमी म्हणून ताका ती बातमी कळटा तांकां. पण हांगासर कितें घडटा तें कांय कळना. आनी तरी आनी अजून काय जावना. हेजे फुडें आनी करपाचें आसा. इतक्यान सुटोंक ना ते. मोठी चॉकलेट आहा ती खावपाक सोदता ते बोमकारांची. ते बोमकारी खावपाक दिवपाचें ना.
भाऊ एक हा मग सरकारान फोर्सान हांगासर काम सुरवात केली जाल्यार मागीर तुमी आम्ही मरपाक तयार आहा आम्ही रस्त्यार मरपाक तयार आहा कितें ही दादागिरी ही दादागिरी हुकुमशाही आमी केन्ना धाडली ही लोकशाही राज्य आहे हुकुमशाही धाडल्या आता 60 वर्सां जाली आता ते आमचे भुरगे जाल्ले ते पळय रिटायर जाले 3 पिळग्यो सोंपले आता 4थी पिळगेक बरी शिटकावली रस्त्यार न्हिदताले सोडच्या ना थँक्यू म्हाका एक काबरालाक सांगपाचें आसा तो पळय तो प्रेसवाल्यांक आपूण थंय गणिताच्यो लायनी मारता पळय न्हू त्यो एसी बसून सांगपाच्यो न्हू त्यो हांगा येवन दाखोवपाच्यो आनी जो आसा तो रिमोट घेता आनी ते पिक्चर दाखयता हे पळय करूं तें सगळें जालें तेजें आतां सगळें कितें दाखोवपाचें आयलें तें तेका जर हें आसलें कपास्ताद न्हू तो हांगा हाडून दाखयता आयलो आमकां पयलो आनी तसोच आमचो आतां गांवचो MLA तो सांगता कितें तो पयर नाटकां करता पयर येयलो आनी आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून सांगता आतां तो शिवाजीचे पाठ करीत तो आमी नाटककार हे आमी सगळे नाटककार आमी नाटकां करपी तेका दिसलें कितें शिवाजीचे कपडे घातले तलवार हातीन घेतली आपूण शिवाजी जालो म्हणून पूण शिवाजी जातलो जाल्यार तेका ह्या मावळ्यांचें रक्षण करपाक जाय तेन्नाच तो शिवाजी जातलो हय तो 2 शब्द म्हाजे सांगता आमचो बोमा गांव आसा पळय ते सगळे लोक आमी एक जाल्ले आसा आमी सरकाराक कशेंच नमते घेवचे ना आमचो आमी हक्क आमी मेळोवन घेतले आमकां सरकारा कडेन मागणी आशिल्ली ते आमी सांगला सरकाराक काल आमी जशे प्रेसाक आपूण सगळे हांगासर सगळे गांव एक जावन ताका सांगला की आमकां रस्तो व्हरपाक ना ऑप्शन आसा ताका शेतांतल्यान रस्तो येयल्यार कोणाचेच कांय लुकसाण जायना आनी सरकाराकूय लुकसाण जायना लोकांकूय लुकसाण जायना सरकार तेजेर कित्याक विरोध करता सरकाराक फायदो ना लुकसाण आहा सरकारान जर फाटल्यान रस्तो येयलो खंयचेच लोकांचे घरय वचना कोणाचेच देवूळ वचना आनी लुकसाणूय जायना हेजेर सरकारान विचार करचो विरोध करता म्हणून विरोध करना आमी हायवे जाय लोकांक पब्लिकाक जाय आमकांय कळटा पूण गांव नश्ट करून घरां मोडून जबरदस्तीन तो करतलोच म्हणून असो कोण अट्टास करता जावं कोणाचे खातीर करता जाल्यार ते सरकाराची चूक आसा लोकां खातीर करता जाल्यार लोकांचें आयकून घेवं जाय सरकारान आनी लोकांक बरें तें सरकारान करूं जाय तेन्नाच आमी लोक सगळे सरकार वांगडा आसतले नाल्यार हो विरोध आमचो चालूच आसतलो आमी कशाय पद्दतीन सरकाराक काम करून दिवचे ना हे आमी गोमकार आतां तुमकां सगळ्यांक सांगता की जर सरकारान कितलेय खटपट केली आनी रस्तो करपाचे प्रयत्न केले जाल्यार ते आमी तेचे हाणून पाडटले आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय